बाणावले ॲक्सिडेंटात एकली बायल आगताक सोंपली. फ्लोरियाना गोयेश 64 वर्सांची. ती बायल बाणावलेच रावताली. तिका एका गाडयेन मुखली आनी ती सोंपली म्हूण कळटा. गाडयेचो ड्रायव्हर महाराष्ट्राचो. तो सांगता ते प्रमाण ती बसींतल्यान देंवली आनी पार्क गाडी फुडें काडटनाच ती मदीं आयली. तिका हॉस्पिटलांत व्हेली. गाडयेचो ड्रायव्हरूय तिच्या बरोबर हॉस्पिटलांत आशिल्लो. I am not running away. In fact, I want to help her out. So I was standing at Maria Hall. My sister-in-law got down to buy fruits from the opposite side. So the bus came from behind and wanted to move the vehicle. So I moved the vehicle ahead, and from Margaon side that bus came. So I was at that full traffic was there over there. She got down of the bus and came in front of the vehicle. Vehicle was not even at 5 ka speed, I would say. Because it was just taking over there, and she fell down, hit in the front, and she fell down on the back. For 10 minutes, people did not allow me to take her and go. I was willing to take her and go. Finally, the Savio and they helped me to take her. I brought her to the hospital. None of the locals was willing to help her. But now who brought her? I brought her. You brought her? Tata accident झाला ते फेल बॉयज इथे ती बाबडी चलोन वयता दोन्ही बसींनी असो ब्लॉक केला ताचो चलयतल्याचे व्यू दिसना तिका मुखली गाडी म्हणजे स्लो आसतना मुखले तेणें ती तकलेन पडून तिका हार्टाचे येवन तकलेक मार लागून तेचे डेथ जालो. मेन प्रॉब्लेम कितें आतां 30th हें आतां पुलिसीचे जंक्शनाचेर पुलीस रावन क्लियर करपाक जाय इतलें इम्पॉर्टंट ते पुलीस कोत्ताले आतां मदें करीच ना. हांव कितें म्हणटा थोडे वस्तू आसा ते तिका क्लियर जावपाक जाय आनी लोकांनी सजोवंक जाय. एक्सिडेंट सारको मारिया हॉला जंक्शनाचेर सारको मारिया हॉला जंक्शनाचेर बायल माजिलवाडो दांडो ग्रावंडाचे कित्याक दोनी सायडीक 2 बसो आसले. प्रॉब्लेम ते बस तिंगा कितें करतात स्टेशन केलां तुमी. इट्स नॉट अ बस स्टॉप, बस स्टेशन केलां. प्रॉब्लेम तें जालो कित्याक तेका चेस करपाक जाय पुलिसीन. कोंकणी परिशदेच्या वावरांत कांय ठरावीक लोकूच फुडें करतात. सगळ्यांचो आस्पाव ते कार्यांत करिना म्हूण कोंकणीचे कांय लेखक आनी कार्यकर्त्यांनी आवाज काडला. परिशदेचो कारभारूय खंय दुबावीत. सरकारान कोंकणी परिशदेच्या अर्थीक आनी हेर कारभाराची चवकशी करची म्हूण मागणी. ह्या कोंकणी परिशदे कडेन आमचो संबंद सादारण 1980 सावन जेन्ना उमाशंकर जोशी जे साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष आशिल्ले तांच्या हस्तुकी हांगासर पणजेंत जी परिशद जाल्ली तेन्ना तिका साहित्य परिशद म्हणटाले. त्या उपरांत साहित्य परिशद हें नांव बदलून कोंकणी परिशद केलें कारण सगळ्या कोंकणी समाजाची ही परिशद. तातूंत फक्त साहित्य हेंच नाशिल्लें जाल्यार सगळे तरेचो वावर तातूंत आशिल्लो. कांय ठरावीक लोक आसात. परिशद म्हटल्यार सबंद कोंकणी समाजाची परिशद जातूंत कोची येता, जातूंत मेंगलोर येता, जातूंत कर्नाटकांतले सुप्या हल्ल्यार धरून कारवार किंवा शिरसी कुमठा हे सगळे गांव येता, वाठार येता, गोंय येता, मुंबय येता. जाल्यार मागीर ही परिशदेची जी एक्झिक्युटीव कमिटी आसा ती कांय ठरावीक लोकां पुरती कित्याक आसा अशे तरेचो. म्हणटकीर हे परिशद म्हणटा तेन्ना ती सगळ्या लोकांची जाल्यार तें सगळ्याक ओपन जावंक जाय. आमची त्या खातीर मागणी आसा परिशदेची वर्सुकी सर्वसाधारण सभा तात्काळ परिशदेन घेवपाक जाय. तात्काळ म्हटल्यार आतां 6 आनी 7 तारखेक अधिवेशन आसा. त्या अधिवेशना उपरांत तरी ती सर्वसाधारण सभा जावची. त्याच बरोबर समितीत वेंचून येवपी वांगड्यांची निवड करपाक वेंचणूक जाल्या काय कितें तें जालें. परिशदेन आयज वेळचो हिशोब सारको दिला काय कितें हो एक दुबाव आसा. कारण जो अध्यक्ष लॅपटॉपाचो पासवर्ड दिना, म्हजे कडेन ऑडियो आसा तो तुमकां हांव आयकुपाक दितलो. ताजे वयल्यान कळटा तो आपूण म्हणटा पासवर्ड म्हणटा तो दिवचो ना. ते एक्झिक्युटीव आसूं नाल्यार कोणी आसूं, सेक्रेटरी आसूं, भाणारी आसूं, कोणी आसूं, ताका म्हणटा तो पासवर्ड मेळचो ना. हाच्या फाटल्यान कितें कारण आसा? कोंकणी परिशद आनी साहित्य परिशद साहित्य अकादमी हांचो संबंद येता. म्हणटकूच ते कांय ठरावीक लोकां पुरते मर्यादीत उरता काय कितें तो कन्व्हेनर सुद्दां धाडपाचें काम जाल्यार ताजीय चवकशी जावंक जाय. ताजेर विचार ओपन करूंक जाय आमकां आमच्या मुखार. आतां पळोवया साश्टींतल्या नातलांच्यो कार्यावळी. जेजूच्या मरणा उपरांत
पवित्र आत्म्या वरवीं जाकोबाच्या गोरोण्याचेर सासनाच्या सासनाक रात चलयतलो पूण ताईन पाळून येतले म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. आयकून सगल्यो अजाप जाली. मारिया ही सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत घडोवन सांबाळटाली. गरज नासतना मोबायल घेवन ती वेतात. ल्हानपणांतल्यान म्हजी तूं बरें शिकून आयल्या. आसा तुमची कार्ड्स? घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.